वेरे माधुर्मे पंचायत आणि त्याचप्रमाणे अप टू सावयवेरें ह्या भागातलं रस्त्याचें काम जे काम जवळ 80 लाखाचें आसा ते कामाची सुरवात आज म्हज्या हातान आनी त्याचे बरोबरूच तुमचे आमदार आणि मंत्री बाब गोविंद गावडे, सरपंच, सगळे पंचायतीचे पंच आणि जमलेले सगळे नागरिक हांचे हस्तुकी जाल्ली आसा। खूब आनंद जाता। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी पोरूं सांगिल्लें की प्रत्येक मतदारसंघात जे मोठे मतदारसंघ आसा तातूंत 20 कोटीची कामां जातली आणि बारीक मतदारसंघ आसा ते 15 कोटीची कामां जातली आणि हे ताज्या सांगण्या वयल्यान आणि मिटींग घेतल्या नंतर ह्या कामाची कार्यान्वीत करपाची जबाबदारी म्हजेर जेन्ना आयली तेन्ना हांवें कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज मिटींग घेतल्यो आणि कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज मिटींग घेवन प्रत्येक मतदारसंघात आज जर तुम्ही पेपर उगडात जाल्यार आज ना 2-2 दिसांनी तुमकां फोटो दिसतले हॉटमिक्स कामां चालू जाली, खंय खंय रस्ते रुंदीकरण चालू जालें, खंय खंय बाकीची कामां चालू जाली, वॉटर सप्लायची कामां जाली आणि हाजें श्रेय हांव घेना त्या भागांतले प्रत्येक जे आमदार आसा किंवा त्या भागांतले मंत्री आसा किंवा माननीय मुख्यमंत्री आसा एज ए फायनान्स मिनिस्टर तांकां दिता, कारण शेवट ही उदरगतीची कामां आसा आणि ती घेवपाची जबाबदारी ही म्हजी आसा आणि ती जबाबदारी पार पडटा आसतना म्हाका खूब आनंद जाता। सादारण प्रियोच्या मतदारसंघात 20 कोटीच्या कामां पर्यंत आमी पाविल्ले आसा। येता त्या 15 दिसांत जर कोड ऑफ कंडक्टाक लागलो ना जाल्यार आनी 5 कोटीची कामां प्रियो मतदारसंघात जाता। राजकारणाचे जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर तेन्ना राजकारण करूया म्हणून ज्या वेळाचेर जेन्ना मॅन्डेट दिल्लो आसा किंवा लोकांनी सगळ्यांक निवडून हाडिल्ले आसात ते 4.5 वर्सां 8 म्हयने आमी एकठांय रावन ह्या निर्णय घेवया, हेजो एक विकास आमी करूया इतलेंच हांव सगळ्या ह्या प्रियोच्या मतदारांक सगळें मागता। दुफळी नाका आणि खास करून ते फूट घालपा खातीर जो कोण प्रयत्न करता जाल्यार तेंच्यांनी हो प्रयत्न करचो, कारण म्हज्या मतदारसंघात आज वाघ निर्माण जाल्ले आसात, तयार जाल्ले आसात, कारण वाघा सारके ताकदीन आज काम करीत आसात आणि ह्योच सगळ्यो काही गोष्टी अशेंच तुमी वाघ जावचे अशें म्हज्या प्रिय मतदारसंघाक आवर्जून उलो आसा आणि अशा वेळाचेर परत एकदा हांव बांदकाम मंत्र्याचें म्हज्या मतदारसंघात स्वागत करता आणि ज्यो काही गोष्टी तुम्ही सगळे आयिल्ले बद्दल आणि अशे मोठे संख्येन तुम्ही आयिल्ले बद्दल तुमचे हांव सगळ्यांचे स्वागत करता आणि